नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांवरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. कळंगूट वाठारांत घडले अजाप. थळाव्यांक सापडल्यो एका नंबर प्लेटीच्यो 2 रेंट कार गाडयो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणाचो केला तपास सुरू. दोनूय गाडयो केल्यात जप्त. गोंयांत फुडले 3 दीस पडटलो उटंगाराचो पावस. हवामान खात्यान जारी केला 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांतल्या कागाळ पेटयेचो लोकांनी केला गैरवापर. ह्या पेटयेक कागाळी कमी पळोवपाक मेळटा, कोयराची चड रास. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धांवते रेल्वे पोंदा पडून एकल्याक आयलें मरण. पुलिसांनी घडणुकेचो केलो पंचनामो. बिरेस्तारची घडणूक. रीण फारीक करपा खातीर सरकारान गॅरंटी रिडेम्पशन फंडाचो घेतला आदार. अंदूच्या अर्थसंकल्पीय वर्साक सुमार 88% कर्जाची जाल्या वाड. जाल्यार 28 ते 29 ह्या वर्सा सुमार 194% जातली वाड. कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोयच्या जनतेक आसा खबर. फातोड्यात जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान दिली प्रतिक्रिया. आता पळयात खबरो विस्तारान. कळंगूट वाठारांत एक विचित्र तशेंच अजापीत करपी घडणूक मुखार आयल्या. थळाव्यांच्या जेन्ना 2 एकसारक्यो रेंट कार गाडयो नदरेक आयल्यो तेन्ना ह्या दोगांचे नंबर प्लेट एकूच आशिल्ल्याचे मुखार आयलें. थळाव्यांचे शिटूकसाणेक लागून तांच्यांनी ही घडणूक पुलिसांच्या नदरेक हाडली. त्या उपरांत पुलिसांनी फुडले चवकशे खातीर दोनूय गाडयो जप्त केल्यात. गोंयांत आतां पर्यटक हंगाम सुरू जावपाच्या मार्गार आसा. गोंयांत येवपी चडशे पर्यटक रेंट कारीचोच वापर करता, ज्यो रेंट कार सदांच चर्चेत आसता. कळंगूट वाठारांत एक विचित्र तशेंच अजापीत करपी घडणूक मुखार आयला. थळाव्यांचे जेन्ना 2 एकसारक्यो रेंट कार गाडयो नदरेक आयल्यो तेन्ना ह्या दोगांचे नंबर प्लेट एकूच आशिल्ल्याचे मुखार आयले. थळाव्यांनी पुलिसांक कळीत केल्या उपरांत पुलिसांनी दोनूय गाडयो जप्त करून फुडलो तपास सुरू केला खरो. पूण ही बेकायदेशीरपणां चलिल्ली प्रकरणां पुराय गोंयभर चालू आशिल्ल्याचे टॅक्सी धन्यांनी नदरेक हाडला. पुलिसांनी एकाच नंबरा सयत गोंयच्या रस्त्यांचेर 2 गाडयो कश्यो चलोवपाक मेळटा हें सोदून काडप भोव गरजेचें आशिल्ल्याची मागणी तांच्यांनी केल्या. काल ही गाडी जी आहा ती 3 दीस जाली हांगासर चलताली रेंटाक सेल्फाक आनी ही काल गाडी येयली हांगासर राती. आयज सकाळी पळयत जाल्यार दोनूय आमी नंबर चॅक केले, दोनूय नंबर सिमिलर दिसले आमकां. फर्स्ट हांवें काडून व्हिडियोज आमकां जे भुरग्यांनी आमचे इनिशिएटीव घेवन भुरग्यांनी काडले व्हिडियोज आमी फुडें PIक धाडले. PIन ऑन द स्पॉट स्टाफ धाडला आनी आमकां अटेंड केले सोमतेच. आतां गेस्टां कडेन आमी कन्फर्म केले दोनूय गाडी एकाच ओनराची वास्कोचो कोण तरी ओनर तो विपुल कितें नांव ताचें. सो असले जे इन्सिडंट जाल्या हे ऑल ओवर गोवा चालूच आहा. हे आयज आमी एक धरल्या देवाच्या कृपेन आमकां फुड्यान दिसल्या म्हणून जालें एका कॉल PIन केल्लो. रेंट कॅब एक रेंट कॅब एक म्हाका दिसना रेंट कॅब आसतली म्हणून ती प्रायवेट काय कसली ती आमी नको नंबर लायले ताका. ते आतां PI आनी कसल्यो गाडयो ह्यो? दोनूय गाडी बलेनो ट्युरिस्ट घेवन हांगासर येयलेले. दोनूय टुरिस्ट येयल्या, 2 सेपरेट टुरिस्ट आहे. तांकां काय आयडिया ना. ही एक तेजी GA 060 9708 ही फेक अशी आमकां तरी दिसता आनी ती जेन्युइन नंबर प्लेट GA 060 9708 तो प्रेसिंग आसा, तो एम्बोस नंबर प्लेट विथ लिगल परमीट हा तेजे. पुष्कल फर्नांडीस नांवाचे परमीट हा ते. ओके. अशें तेणें आतां तांकां साहेबांक सांगल्या. आमकां अशें जेन्ना इन्सिडंट जाल्या न्हू आमकां पुलिसांचो सदांच सपोर्ट आहा. फक्त एनफोर्समेंट जो जाता पळय तेन्ना हे मातशें क्रॅकडावन जावपाक जाय. आमी डे वनाच्यान सदांच सांगता प्रायवेट नंबर आनी पलटी नंबर चालूच आहा म्हणून. तेजे क्रॅकडावन लोकल करता, वायट जाता लोकल सदांच. आर्ग्युमेंटाक आमी पडटा
ट्युरिस्टां कडेन पळय डिमांड कितें आहा आतां आमी ऑल गोवा एसोसिएशन आहा आतां नॉर्थ गोवा आनी खंयचें एसोसिएशन उलोवंक ना आतां सगळे अंडर वन रूफ आहा आमी सो आयज आमी ऑलरेडी ही गजाल ऑल गोवाच्या कमिटीक सांगलेले आहा आनी जे बाकीचे लायसन होल्डर्स आहा ती आतां ओनरान तेजें कन्फर्म केला की बाबा पुष्कराच्या नांवार आहा म्हणून ती आमी कन्फर्म करतले पुष्कराच्या नांवार आहा जावं कोणाच्या एकट्याच्या तरी नांवार आसतलीच ती गाडी आनी आमी आतां रिक्वेस्ट करतले की ऑल गोवा जी आमी कमिटी बेटअप जातली ताका की हेची सगळीं परमिटां कॅन्सील करची म्हणून हे परमीट कॅन्सील जातलेच तेजे कित्याक असले जे भुरगे असले तो फोटिंगपणां जी करता न्हू दोन्यान आनी मागीर ट्युरिस्टाक हेरेस जाता आनी मागीर रेंट कार जे लायसन होल्डर आसा तेंचें नांव पिड्यार जाता कित्याक हे असले बारीक फालतूरपणां चलता म्हणून आतां हो एक्चुली क्रिमिनल ऑफेन्स तो एक नंबर 2 गाडयो फाल्यां कितेंय जर क्रिमिनल एक्टिविटीज जाले ड्रग्साचे जावं प्रोस्टिट्यूशन जावं कितें एक्सिडंट जाल्लो जाल्यार फाल्यां कशें कळटलें आहलें बाबा खंयची गाडी लिगल आनी खंयची जेन्ना व्हेरीफाय करतले तेन्ना कळटलें आहलें की बाबा ही गाडी टॅक्सी आनी ही गाडी रेंट कार म्हणून. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. बंगालच्या खाडीत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पट्टो आनी हेर वातावरणांतल्या बदलाक लागून गोंयांत 23 ते 26 ऑक्टोबर मजगतीं जोगलां सयत मध्यम ते उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. हे खातीर हवामान खात्यान फुडले 3 दीस येल्लो अलर्ट जारी केला. ह्या दिसांनी गोंयच्या दोनूय जिल्ल्यांनी वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 50 किलोमीटर आसतलो. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एक कागाळ पेटी दवरल्या जातूंत लोकांनी आपली समस्या बरोवन त्या पेटयेंत घालप आसता. पूण कांय लोकांनी ह्या पेटयेचो गैरवापर केल्ल्याचें नदरेक आयलां. ह्या पेटयेंत आतां लोकांच्यो कागाळी कमी आनी कोयराची रास पळोवपाक मेळिल्ल्यान लोकांनी खंत उक्तायल्या. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एक कागाळ पेटी लोकांची समस्या सोडोवपा खातीर दवरल्यात जातूंत लोकांनी आपल्यो कागाळी बरोवन त्या पेटयेंत घालपाच्यो आसता. उपरांत ह्यो कागाळी वैजकी अधीक्षक आनी उपसंचालक सोडोवपाचो यत्न करतात. पूण कांय लोकांनी ह्या कागाळ पेटयेचो गैरवापर केल्ल्याची घडणूक मुखार आयला. ह्या पेटयेंत आतां पिजिली रायटिंग पॅडाचे पेपर आनी हेर सुको कोयर उडयल्ल्याचे नदरेक पडटा. जर ही अधिकृत कागाळ पेटी पयलींच कोयरान भरिल्ली आसत जाल्यार लोकांनी आपल्यो कागाळी खंय दाखल करपाच्यो असो प्रस्न आतां लोकांक सतावपाक लागला. नमस्कार. हे आसा कंप्लेन बॉक्स. कोणाची कितें ग्रेव्हन्स आसा जाल्यार ह्या कंप्लेन बॉक्साचेर आपले कंप्लेन रायट अप करप आनी हांगासर घालप आनी हे मागीर सुविधा जी आसा तिका वयता जेणे करून जे ग्रेव्हन्स आसा ते सॉल्व केल्ले वयता. हांगासर पळयता आमी की हे जे कंप्लेन बॉक्स आसा हितून डस्टबीन बॉक्स करून उडयल्ले आसा. पळयता जाल्यार चॉकलेट रॅपर्स आनी कागदां हांगासर पिनून घातलेली आसा. रायटींग पॅड आसा, वयर पॅनूय आसा. हे ग्रेव्हन्स बरोवपाचे एक बॉक्स आसा पण पळयता जाल्यार हे एक डस्टबीन बॉक्स जाल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा असोटीकर. मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर धांवत्या रेल्वे पोंदा पडून अविनाश रॉय ह्या 30 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धांवती ट्रेन धरपाचो यत्न करतालो तेन्ना ताचो तोल गेलो. उपरांत ताका बेगोबेग हॉस्पिटलांत व्हरपाचो यत्न केलो मात ताका वाटेरूच मरण आयलें. उपरांत पुलिसांनी घडणूक थार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आयज सकाळीं मडगांव कोंकण रेल्वे स्टेशनाचेर एक ट्रॅजीक इन्सिडंट जालो आनी तातूंत भितर एक दादल्याक आपलो जीव वगडावचो पडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो जो दादलो आसा हो काल हांगा रेल्वे स्टेशनार आयिल्लो. ताचे बरोबर हाजो एक सोयरो आयिल्लो आनी ते कामाक लागून आयिल्ले. तांकां कामाक कोणें जो आपयिल्लो कामाक व्हरपाक लागून तो आयलो ना म्हूण ते हांगा स्टेशनारूच वयतले आनी आयज ते गांवाक परते वचपा आशिल्ले. आनी रेल्वे जेन्ना पावली तांकां दिसलें ती आपल्या गांवाक रेल्वे वता म्हणून ते रेल्वे सुटपा टायमार जो धांवन रेल्वे धरपाक गेल्लो तेन्ना ताजो पांय स्लीप जालो. ताजो हात सायड बार आसता त्या सायड बाराक ताणें हात धरले पूण पांय ताजो रेल्वेचे दोनी जो गॅप आसता तातूंत भितर गेलो आनी ताच्या पांयाक कट पडलो. म्हणजे बॉडी आनी पांय हातूंत भितर कट पडलो. रोखडोच ताका रेल्वे रावन काडलो आनी ताका हॉस्पिटलाक व्हरतना ताका मरण आयलें.
हे दोगी जाण जे सोयरे आशिल्ले ते अजून तांची आयडेंटिटी जाली ना. एकल्याक पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन चालू केलां. म्हणजे ताजो नांव तो खंयच्या गांवच्यान आयिल्लो, पूण हाजी एज जी आसा ही 30 वर्सांची अशी कळटा. हे कामाक लागून आयिल्ले आनी काम मेळना. जो मनीस कोणें आपयल्लो तो तांकां व्हरपा आयलो ना म्हूण ते आतां परते गांवांत वचना आशिल्ले. पूण ही रेल्वे धजत आसतना ताका आपलो जीव वगडावचो पडलो. म्हणजे ती खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करूं म्हणटा. फुडल्या 5 वर्सांत गोंय राज्याचेर रिणाचो व्हड भार आशिल्ल्यान फाटल्या 15 वर्सांत एकठांय जाल्ले रीण वेवस्थापन करपा खातीर सरकारान गॅरंटी रिडेम्पशन फंडाचो आदार घेतला. सरकारान ह्या आपतकालीन निधीचो वापर करपाच्या नेमांत दुरुस्ती केल्या. 2025 ते 2026 ह्या अर्थसंकल्पीय वर्साक सुमार 88% कर्जाची वाड जाल्ली आसा. हुस्को करपाची गजाल म्हळ्यार 2028 ते 29 ह्या वर्सा हो आंकडो 194% वाडपाचो आसा. हे विशीं गोमंतक दिसाळ्याचे मुखेल प्रतिनिधी अवित बगळे हांणी सविस्तर म्हायती दिल्या. ऐकात. सरकारा कडल्यान एक गोष्ट सदांच सांगली वता की आमकां कर्ज घेवपाची जी मर्यादा आसा त्या मर्यादेन आमी कर्ज घेता. ती मर्यादा आमी केन्ना फुडें वचना. म्हणजे लिमीट आसता लोन घेवपाचें खंयच्या गव्हर्मेंटाक, ते गव्हर्मेंट ते लिमीट केन्ना एक्सीड करिना अशें सरकार सांगता. गोंयचे सध्या 26,605 कोटी रुपयांचे कर्ज फाटल्या वर्साचे जे फायनान्शियल इयर सोंपले 31 मार्चाक तितले मेरेन आशिल्ले. जेन्ना 1987 स्टेटहूड मेळ्ळे तेन्ना उपरांत गव्हर्मेंटाचो जो एक्सपेंडिचर आसा तो एक्सपेंडिचर गोंय सरकाराक स्वताचो करचो पडटा. खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीनी किंवा खंयच्याय सरकारान जरी सांगलें की सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां हेल्प करता जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हेल्प आसता ती स्किमीनी आसता आनी कॅपिटल एक्सपेंडिचर म्हणजे जे प्रोजेक्टच आसता तातून आसता. पूण जे सरकाराचे जे डे टू डे जे कारभार आसता, डे टू डे ऍडमिनिस्ट्रेशन आसता, पगार आसतलो, पेन्शन आसतली, इतर जे कितें खर्च आसतलो तो स्वता सरकाराकच करचो पडटा. तेका लागून सरकार कित्येक फावटी कर्ज घेता. 26,605 रुपयाचे जे कर्ज हांवें सांगले ते अशाच कारणां खातीर सरकारान कर्ज घेतले. कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट करपा खातीर ते कर्ज घेतले अशें सरकारचे म्हणणे आसा. आता ते 10 वर्सां पयलींचे जे कर्ज आसता, जे बॉन्ड्स रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमांतल्यान इश्यू केल्ले आसता ते कर्ज ओनू पेड करपाचे आसा. 10 वर्सां पयलीं जे सरकारान जे घेतिल्ले कर्ज आसा ते ओनू पे करपाचे आसता. तेका लागून आतां सरकारान कितें केलां की नवीन कर्ज घेवप ना कर्ज फेड करपा खातीर, पण तांच्यांनी एक पळवाट काडल्या की एक फंड आसता जो कंटिन्जन्सी फंड असो तेका एक नांव आसता, पण ताचें नांव आसा गॅरंटी रिडेम्पशन फंड अशें जशें टेक्निकल नांव आसा. तातूंतली 5% रक्कम भायर काडपा खातीर तेंच्यांनी रुल्स एमेंड केल्यात. फाटल्या बिरेस्तारा ताचें नोटिफिकेशन सरकारान काडलां आनी सरकारान आतां तातूंतलो पयसो हो कर्ज फेडी खातीर वापरतले सरकार. तर असो सरकारचे वेळ कितें आयली तर अंदूचे जो 2025-26 जे फायनान्शियल इयर आसा तातूंत रिपेमेंटचा जो आंकडो आसा तो 88% वाडिल्लो आसा. आनी तुमकां अजाप दिसतली की 28-29 हे जे फायनान्शियल इयर आसा तेन्ना तो आंकडो 194% वाडटलो. 2023-24 990 कोटी रुपया सरकाराक फारीक करचे पडले. 2024-25 800 कोटी रुपया सरकाराक फारीक करचे पडले. 2025-26 म्हणजे अंदू जे आता फायनान्शियल इयर सुरू आसा 1,504 कोटी रुपया सरकाराक लोन फारीक करचे पडटले. 2026-27 1,320 रुपया, 2027-28 1,800 रुपया, 2028-29 2,350 कोटी रुपया जाल्यार 2029-30 ह्या सालान 2,600 कोटी रुपया सरकाराक लोन फारीक करचे पडटले. ताका लागून आता सरकाराचेर कंटिन्जन्सी जो फंड आसा सरकाराचो तातूंतले 5% रक्कम दर वर्सा काडूं येता अशी तरतूद सरकाराक करची पडले. कोण नरकासूर आणि कोण देवाचे भक्त ते गोंयच्या जनतेक खबर आसा. जे कोण नरकासूर आसात ते नरकासुरा रातचे जागे जातात आणि दुसरे दिसा सकाळी जे देवाक मानतात तांचो सण सुरू जाता. फातोड्या जाल्ल्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान प्रतिक्रिया दिल्या. आज गोरवां पाडवो हो मातसो उत्सव मातसो जावनी सगळे गोंयचे जनतेक खबर आसा कोण नरकासूर आनी कोण देवाचे भक्त ते. तेन्ना हांवें ताचेर उलोवन कित्याक विटाळ हाडचो. आयज बरें दिसता जे कोण नरकासूर आसा ते नरकासुरा रातचे जागे जाता आनी दुसरे दीस सकाळचे आमचे म्हणजे जे आमी
देवाक मानतात, श्रीकृष्णाक मानतात, तांचो सण सुरू जाता. तो आमचो पळय सण सुरू जाला. आणि आयज गुरवां पाडवो त्या निमतान जी माता आसा, गोमाता, जिचे पासून जी आवयशी सगळे दिता. म्हणजे आमी 2 गोष्टी जितले पयली आसा गोंयांत सगळ्यात भारतांत भितर, एक नाल्ल आनी दुसरी गाय. कारण जशे माड आपले कांयच भायर उडयना, जे सगळे दिता, तशेंच गायी जी आसा ते आमकां आपले सगळे दिता. 38 लाख रुपया खर्च करून 6 महिन्या भितर पर्ये 70ची सरकारी मुळाव्या शाळेची नवी सुसज्ज इमारत बांधतले अशें आश्वासन पर्येची आमदार देविया राणेन दिले. बिरेस्तारा शाळेच्या सोबितीकरणाचो आमदार देविया राणेन शुभारंभ केलो. ह्या वेळार ती उलयताली. कांय दीस पयलीं पर्ये 70च्या मुळाव्या शाळेत वर्ग चालू आसतना फॅन पडून एक विद्यार्थिनी जखमी जाल्ली. कंत्राटदारान दुरुस्तीचें काम सारकें करूंक नाशिल्ल्यान ही घडणूक घडिल्ली. ह्या घडणुकेची दखल पर्येची आमदार देविया राणेन घेतली. बिरेस्तारा ह्या शाळेच्या सोबितीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केलो. 38 लाख रुपया खर्च करून 6 महिन्या पयलीं शाळेची सुसज्ज अशी इमारत उबारतले अशें आश्वासन आमदार देविया राणेन दिलें. GPS पर्या पंचायतीन आमची GPS पर्या जे फाटल्या दिसांनी जे ह्या स्कुलाचें नांव गाजयल्लें, कित्याक तो फॅन पडून एक आमच्या ल्हानशे चलयेचो कान कट जाल्लो. आनी ह्याच स्कुलान आज आमी परत फंक्शन करपाक आयल्या, कित्याक ह्या स्कुलाचें हरशीं काम ऑलरेडी टेंडर जाल्लें, वर्क ऑर्डर दिल्ली आनी हालींच वर्क ऑर्डर मेळ्ळ्या म्हाका. आनी आमी ती फायल परस्यू करून फायनली आमकां वर्क ऑर्डर मेळिल्ली आसा. आनी आज आमी ताजें भुमिपूजन केल्लें आसा नाल्ल फोडून. आनी शुभारंभ आनी स्कुलाची जे कितें रिपेर आनी रेनोवेशन जावपाक जाय ते जाता तितले बेगीन हांगा जातलें. कॉन्ट्रॅक्टरी आमचे कॉन्ट्रॅक्टरी हांगा आमचे AE आमचे लाड हांगा आसा. आनी तांणी आश्वासन दिलां की भुरगीं जेन्ना जुनान स्कुलाक वतलीं तेन्ना ह्या नव्या शाळेन वतलीं म्हणून. आनी म्हाका खात्री आसा आनी हांवें आमचे सगळे ग्रामस्थाक सांगलां, PTA मेंबर्साकूय सांगलां की ते भुरगीं जेन्ना स्कुलाक वतलीं जुनाक तेन्ना नव्या स्कुलान हांवूय तांचे बरोबर एंट्री करतलें पळोवपाक की स्कुलाची कशें रिपेर आनी रेनोवेशन जालां तें ताजे मदीं हांव फावट मारतलें पळोवपाक काम कशें चल्लां तें. कित्याक हांवें सगळ्याक सांगलां आनी सगळ्या इंजिनियराकूय सांगलां जितली कामां आमच्या मतदारसंघान चालू आसा आनी चालू आतां जातली ती जाता तितली बेगीन चालू करपाचो म्हजो प्रयत्न आसता. आनी जी कितें कामां चालू आसा ह्या 3 वर्सां ती कितली पूर्ण जाल्या आनी कितली स्टेजीर कंप्लीट जाल्या आनी ती इनॉग्रेट करपाचे मार्गार आसा. आनी कशें तांचें काम जालां तें पळोवपाक हांव सगळे इन्स्पेक्शनाक आतां म्हजे रावंड सुरू जातले. गोमंतक TV खातीर पर्येच्यान सपना सामंत. होणा सत्तरीत नरकासुराची रात जागयतना निर्माण जाल्ल्या गोंधळ प्रकरणात आनीक 5 जाणांक अटक केल्या. ह्या 5 जाणांक बुधवारा उत्तर गोंय सत्र न्यायालयात हजीर केले उपरांत तांकां 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या प्रकरणात मंगळारा 3 जाणांक अटक केल्ली आनी बुधवारा 5 जाणांक अटक केल्ल्यान हे प्रकरणात आतां वट्ट 8 जाणांक अटक केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास अजून सुरू आसा. नमस्कार. होंडा सत्तरी हांगातले नरकासूर प्रकरणी सध्या 8 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा आनी मंगळारा 3 जाणांक न्यायालयान हजर केले आसता. तांकां 3 दिसांची पोलीस कोठडी दिल्ली. तशेंच 5 जाणांक आयज बुधवारा म्हापशां हांगासर न्यायालयान हजर केले आसता. तांकां 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिलेली आसा. आतां पर्यंत 8 जाणांक अरेस्ट केलेले आसा. तशेंच आतां खुबशे जाणांक पोलिसांनी चवकशी खातीर आपयल्ले आसा आनी तशेंच तांकां डिटेन सुद्दां केलेले आसा. पोलिसांनी जे 8 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा हे तेंच्यांनी जी पंचायत एरियान जी CCTV कॅमेरा आसा ह्या कॅमेराचेर लोकांनी पळोवन तेंच्यांनी लोकांक सध्या ताब्यात घेतलेले आसा. तशेंच जे चवकशी खातीर तेंच्यांनी डिटेन सुद्दां केलेले आसा. एकूण 8 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा आनी जो सरपंच आसा तेजे सुद्दां नांव आयिल्ल्या कारणान तेका सुद्दां अरेस्ट जावपाची शक्यता आसा. आनी पोलिसांन मेळिल्ले म्हायतीनुसार पोलीस सांगता की शिवदास माडकर ह्यो गेल्या 2 दिसांच्यान फरारी आसा आनी तेजे लोकेशन आसा हे आमी ट्रेस करता आनी तेजे जे लोकेशन केन्ना केन्ना महाराष्ट्रान सुद्दां मेळिल्लें आसा आनी आमी तेज्या शोधान आसा आनी तेका बेगीनच आमी तेका अरेस्ट करतले अशें पोलिसांचें म्हणणें आसलें. मात बुधवारा सांजे वेळाचेर विनायक परब ह्यो शिवदास माडकर हेज्या वकिलान वाळपे पोलिसान येवन एंटीसेप्टिक बेला खातीर जे एप्लाय केल्ले तेजे अर्ज हाडून आतां तेणी सादर केल्लो आसा आनी तेका एक दिलासो मेळ्ळो आसा.
न्यायालयान सध्या दिवाळीची सुटी असल्या कारणान जे उत्तर गोवा प्रथम सत्र न्यायालय आसा त्यांनी तेका सध्या 27 तारखेपर्यंत दुसरी हियरिंग दवरलेली आसा आणि ह्या हियरिंग दरम्यान जर तेका पुलिसांनी अटक केले जाल्यार 20,000 चे बॉन्ड दिवन तेका बेल मेळटली अशें न्यायालयान सांगलेलें आसा. तेका लागून आतां जे अर्ज आसा ह्यो विनायक परब ह्या माडकर हेंच्या वकिलान सध्या पुलिसांन सादर केल्लो आसा. तशेंच बाकीचे जे कृष्णा गांवकर आसा पण सध्या हेजे सुद्धा एंटिसेप्टी बेल वकिलान सध्या सादर केल्ले आसा. तेका लागून तेंकां दोगांक दिलासो मेळ्ळो आसा. तशेंच पोलिसांनी जे चवकशेचें सत्र आसा हें सुरू केल्लें आसा. तशेंच आजुनूय खूब जाणांक अरेस्ट जावपाची अशी म्हायती पोलिसांनी दिल्ली आसा. ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पुलीस करत आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. नरकासुरादीस होणा पुलीस आउटपोस्टाचेर घडिल्ल्या प्रकरणात अटक केल्ल्या दुबावितांचो कांयच संबंध नाशिल्ल्याचो दावो आमदार देविया राणेन केला. तशेंच ज्या मनशान पुलीस कंप्लेंट केली ताका खंयच्याय गजालींनी आक्षेप घेवपाची संवयूच आसा अशें स्पश्टीकरण आमदार देविया राणेन दिलां. आयकात तिचें म्हणणें. रिजन आशिल्लें कितें तो पळय जो कंप्लेनंट आसा न्ही तो ही इज अ हॅबिच्युअल कंप्लेनंट म्हणटा तसो. ही इज नोन इन द होंडा पंचायत. एवरी सेकंड पर्सन नागरिकाक त्रास करता तो. बारीक बारीक हाजेर कंप्लेन करता लोकांचे इलिगल हाऊसेस आनी कोणाचे कितें कितें चालूच आसा ताचे. कितलेशे 100 कंप्लेन्स आसा इदर इन पंचायत ऑर इन द पुलीस स्टेशन. आनी ताजे रेकॉर्ड्स आसा. तो कंप्लेनी करता आनी मागीर त्या मनशाक फोन करता फॉर एक्स्टॉर्शन. सो ही इज नोन टू बी अ हॅबिच्युअल कंप्लेन करपी आनी एक्स्टॉर्शनिस्ट. सो ही ताजी मोडस ऑपरेंडी. आणि ही डीड द सेम थिंग दॅट डे. आमकां खबर आसा नरकासूर म्हणटा ते दिवाळी आमचे जे उत्सव आसा गोंय राज्यांत नरकासूर आसूं दिवाळी आसूं गणपती आसूं क्रिसमस आसूं की ईद आसूं खंयच्या समाजाचे आसूं दीज आर व्हेरी बीग फेस्टिवल. लोकांची भावना आसतात जिंकतात तातूंत. आनी ह्या फेस्टिवलाच्या टायमार एंड इट इज अ फेस्टिवल नरकासूर स्पेशली आमकां सगळ्यांक खबर आसा 4 पर्यंत चालू आसता. सो यू आर अलाउड टू प्ले द म्युजीक आनी येदे व्हडलें इट्स अ बीग थिंग हॅपनिंग. So when that is happening, he went and complained की म्युझिक चालू आसा नरकासुराचो आवाज येता आनी कितें येता फायर क्रॅकर्स. सो ऑल द टायम ही इज कंप्लेनिंग. सो ही वेंट टू द पुलीस स्टेशन. पुलिसांनी काडलें म्युझिक बंद केलें. भुरगे कितलेशे खंय भुरगे आशिल्ले हू आर डुईंग नरकासूर आनी हे सगळे एजिटेटेड जाले एज इट इज दे आर फेड अप ऑफ दीस पर्सन. सो हे सगळ्यांनी एट दीस टायम रिलिजियस सेंटिमेंट्स जेन्ना दुखवता मनशाचे आमी पळयलां अशें मातशें जाता. आय नो दॅट लॉ शुडंट बी टेकन इन युअर हँड्स अँड आय एम नॉट फॉर इट की जे तांणी कोणें केलां पळय. पण हांव कितें म्हणटा पुलिसा कडेन तूं करेक्ट कल्प्रिटाक यू फायंड आउट गेट युअर CCTV फुटेज इन प्लेस. सी बाबा एक्चुअली कोणें तुजे हाका फायर क्रॅकर्स केल्या. police, what the way the police have gone on, whether it is the local PI ki PSI, they have just gone म्हणजे bonkers म्हणतात तशें कोणाकय पिकअप केल्या ल्हान ल्हान स्कुलाच्या भुरग्यांक पिकअप केल्या आनी वाळपय पुलीस स्टेशनाचे व्हेले. ऑन वॉट ग्राउंड्स? बिकॉज दे वर देर स्टँडींग अँड वॉचिंग. नरकासुराचो टायम, दिवाळेचो टायम, नॅचरली देर आर गोइंग टू बी 400 पीपल देर. जे कोण पासर्स बाय वता, बायकाचेर वता, बाबा पळोवपाक कितें चल्लां तांकां बिकॉज दे वर सीन ऑन द CCTV फुटेज ऑन द बायक तांकां उखल्ल्या पुलीस स्टेशनार व्हेल्या. नाव आतां पळय 8 लोकांचे जे कंप्लेनी केल्या, अर्द ते लोक थंय, थोडे लोक थंय नाशिल्लेच, अर्द लोक दे वर पासर बायज हू आर गोईंग दॅट सायड टू सी अँड स्टॉप बाबा कितें चल्लां काय म्हणून. सो एक्चुअल कल्प्रिट्स दे हॅव नॉट फावंड आउट. सो हांव पुलिसा कडेन मागता यू गेट युअर फॅक्ट्स रायट. बेश्टेच लोकांक कोणाकय लोकांक उखलून यू कांट पुट दॅम इन द पुलीस स्टेशन. यू कांट जस्ट actually see your CCTV footage and then talk ni ki baba bestes you can't just pick up anybody because you are not finding the correct culprit. पर्यटन खात्यान थळाव्या पंचायत आनी दर्यादेग वाठारांतल्या आमदारां वांगडा बेकायदेशीर उदका खेळांचेर आळाबंद हाडचे खातीर यत्न सुरू केल्यात. उदका खेळ उद्देगांतल्या बेकायदेशीर तिकेट विक्री आनी दलालांचेर आळो हाडपा खातीर यत्न सुरू केल्यात. तशेंच राज्यांत उदका खेळ खातीर एक सारको दर लागू करतले म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन म्हायती दिली. हे विशीं बुधवारा मंत्री रोहन खंवटेन थळाव्यो पंचायत तशेंच आमदारां वांगडा बसका घेतली.
water sports is one of the major part when traditional Goans have been running. So the major issue was regarding uniformity of rates to all the water sports associations throughout the state of Goa. ते आम्ही तांकां सांगिल्लें तुमी रेटी युनिफॉर्म तुमकां दिसता तशें करात, बट नॉर्थ टू साउथ हॅज टू बी युनिफॉर्मली प्रिवेल्ड. ताज्या प्रमाणे तांणी जी रेट्स दिल्ल्यो त्यो रेट्स आमी गॅझेट नोटिफिकेशन करून तांकां परत सर्क्युलेशनान केल्यो. So uniformity of rates which will be followed by all the water sports associations in Goa has been done. The challenge is right now the business within Goa and the illegalities which are happening by certain travel agencies. Certain travel agencies which are there, they tanka jo whether online or whether they are having their offices here are not given permission to sell any water sports. ताज्या खातीर आयच्यान आमी डिसायड केला the tourism department will enforce along with the local panchayats and the associations without disturbing the tourist of their experience. हे पहिले कर्ब जावपाची गरज आसा. मिनिस्टरान हे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सिरियसली घेतलेली आहा आनी इवन शॅक आनी हे टाउट्स जे इलिगल टाउट्स जे भोंवता आनी कस्टमरांक फटयता आनी आमचे सोशल मिडियाचेर गोंयचें नांव बदनाम जाता ट्युरिजमाचें, हे बंद जावपा खातीर केलां. इट्स अ गुड मूव by the Department of Tourism and all the stakeholders. Stakeholders म्हणजे हे आता water sports stakeholders. Separately मागीर shack owners, fishermen, हे सगळे stakeholders of this industry. So if we all work together, then only you can push them out. Some people who are coming in the state of Goa thinking they are going to make every day 5,000, 10,000. ते खाली येतात लुटपाक, टुरिस्टांक लुटता आणि फायनली बदनाम कोण जाता हे वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर. जावचें न्हू म्हणून हे सगळो प्रयत्न चालू आहा. त्या खातीर कोस्टल आमदार हिंगासर जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी थंय चालू आहा जे आमच्या बाब केदाराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा, शोले हिंगा आहा, अंजना वागोदर कलंगूट. सो वी आर द मेन पीपल हू एक्चुअली requested tourism minister that you need to take up this issue because it is finally coming on the beach and they are the monitoring people and we have to overall see that customer goes with a good experience from the state of Goa. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान